वट्ट 7 महिन्या उपरांत आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान एकल्यानूच पणजे पत्रकार परिशद घेतली. पत्रकार परिशदेक आमदार विरेश बोरकार कित्याक गैरहाजीर आसा अशें पत्रकारांनी विचारले. तेन्ना ही खंय आपली स्वताची पत्रकार परिशद, हांगा आमदार आसप सक्तीचें ना म्हूण मनोजान जाप दिली. पळय मनोज, तूं ऑपोजिशनाच्या युनिटीचेर विचारता, पूण तुजोच आमदार तुज्या वांगडा ना तेन्ना आरजी भितर युनिटी हा काय ना हांगा ना पिसीक ना तुज्या ना बट हाजेर लोकांनी कितें मेसेज घेवप. ही प्रेस कॉन्फरन्स माझी आसा, ही पार्टी लेवलाची विरेशाक ही पार्टीची मीटिंग न्हू, ही माझी इंडिव्हिज्युअल प्रेस कॉन्फरन्स वर्सांनी आणि माझी प्रेस. आता हांव इतलो उलयतलो, विरेश कितें करतो ते बसून आसतो. अरे पण तुवें आमदाराचे 20-25 पावट घेतले. आय एम प्राउड ऑफ माय आमदार. सो आमदार असो म्हणा जेन्ना हांगा बसून आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आणि काँग्रेसचो प्रेसिडेंट राहुल गांधी आणि केजरीवालाचें नाव घेता तेन्ना ते आसता पळय आसता ते मनोज, एका आमदार एका आसपाची गरज ना. मनोज बाबा फॉर युअर नॉलेज, राहुल गांधीन सुद्धा आपल्या करियरान ब्रेक घेतलो आसा. गुगल कर. विधानसभा आणि लोकसभा वेंचणुकेच्या निकालाचो आढावो घेतल्या उपरांत आमी खंय चुकले हाचें मुल्यांकन करपा खातीर विसव घेतिल्लो. तशेंच फाटले 7 म्हयने खंय तांणी लोकां वांगडा साबार बसका घेतिल्ल्याचें मनोजान सांगलें. जाल्यार जेन्ना हें बॅटल आमच्या मना सारकें जावंक ना, जाल्यार आमकां भितर यश मेळोंक ना, तेन्ना आमी एज अ पार्टी प्रेसिडेंट म्हाका कॉल घेवचो पडलो. खंय तरी ही जी धांवपळ आसा ती खंय तरी स्टॉप करची पडली. ही धांवपळ स्टॉप करून जें आमचें कितें चुकलां नाल्यार खंय आमी कमी पडटा हें चिंतपाक लागून थोडो टायम घेवपाचो म्हणून आमी विचार केलो. आनी तो विचार केलो तेन्ना आमी सगळ्या भुरग्यांक सांगलें की जो पर्यंत आमी फुडलो निर्णय घेयना तो पर्यंत सगळ्यांनी आपली कामां बंद दवरची. कामां म्हटल्यार जी सोशल काम आसलें म्हणजे जे प्रत्येक फावटी जेन्ना फोन येता तेन्ना आर्जीचे भुरगे सेल्फलेसली रिस्क घेवन ते मागीर झोपडपट्टेन जावं नाजाल्यार मागीर ते स्क्रॅप यार्डान जावं नाजाल्यार इल्लीगल हिल कटींग जाता थंय जावं नाजाल्यार लँड फिलिंग जाता थंय जावं ना लोकांक उदक ना थंय जावं प्रत्येक जाग्याचेर जे धांवताले ते आमी स्टॉप केले. स्टॉप करपाचें कारण म्हटल्यार आमकां कळपाक जाय आसलें की आमी खंय चुकला काय म्हणून. सो सगळ्यांक प्रश्न पडलो की 7 म्हयने रेव्होल्युशनरी गोन्स खंय आसली आनी स्पेशली मनोज परब खंय आसलो. कित्याक ही जी पार्टी आसा, हो जो उजो आसा, ही जी मशाल आसा, ही पालवपाक आमी पेटोवंक ना आनी केन्ना पालवचीय ना. ती खंय कशी पेटत दवरप आनी ती इग्नायट करपाक आनी ती वाडोवपाक आमकां कितें जाय हें कळपाक लागून सायलंटली आणि सिक्रेटली हांवें स्वता हे भुरग्यांक सुद्दां ना सांगता खुबशा लोकांचे मिटिंग्स घेतले. हे मिटिंग्स आमच्या आर्जीच्या भुरग्यांचे नासले, कित्याक गेली 7 वर्सां आमी लोकांक मेळ्ळे. मागीर आमी जेन्ना पॉलिटिकल जाले तेन्ना आमची चडश्यो मिटिंग्स आसले ते आमच्या भुरग्यां वांगडा आमची स्ट्रॅटेजी डिझायन करपाक जाय, प्लॅन करपाक जाय, आमच्या भुरग्यां वांगडा आमी मिटिंग्स घेताले. सो तेन्ना भुरग्यांचे व्ह्यूज आमकां मेळटाले, ते व्ह्यूज घेवन आमी फुडें वयताले. सो ह्या फावटी हांवें चिंतलें की हांव जनरल पब्लिकाक मेळटलो, सामान्य गोंयकाराक मेळटलो, जे खरे गोंयचे मोगी आसा तांकां मेळटलो. सो ह्या 7 म्हयन्यान ऑलमोस्ट 28 ते 30 कॉन्स्टिट्युन्सींतल्या सामान्य लोकांक हांव मेळ्ळो. म्हाजो काम धंदो चालू आसतना तितूंतल्यान टायम काडून बारीक लोकांचो विचार कितें आसा, बारीक लोकांक जाय कितें, बारीक लोकांचें म्हणणें कितें आसा, आर्जी बद्दल म्हणणें कितें आसा, गोंया बद्दल म्हणणें कितें आसा, राजकारणा बद्दल म्हणणें कितें आसा हें समजपाचो आमी प्रयत्न केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.